आपले चेडू हे मिसप्लेस जाल्यार मिसिंग रिपोर्ट पोलीस स्टेशनान म्हापसा रिपोर्ट केल्लो. त्या प्रमाणे कलांगूट पोलीस स्टेशनान म्हापशेच्या पियाक तरी फोन करून विचारून सांगलें ही बॉडी जी मेळिल्ली आसा न्ही ही बॉडी ही कोणाची मातशी आयडेंटिफाय तूं कर म्हणून. त्या प्रमाणे कलांगूट पोलीस स्टेशनान खंयसरूच तेंच्या पेरंट्साक काय सांगूंक ना, काय करूंक ना. आनी जेन्ना एक सडनली एक एक्सिडंट जाता, आमी जेन्ना गाडयेन जेन्ना वयता पार्टीर झापून एक्सिडंट जाल्या उपरांत झाप करून कोणाचो मातसो एक जर मनीस जर पडलो आनी ते पांय मोडलो किंवा जीव वाचपाचो तेजी शक्यता आसता तेन्ना एमर्जन्सी गाडी एम्ब्युलन्स येता आनी बेगीन बेगीन ताका हॉस्पिटलांत व्हरता. तेजी जीव वाचोवपाची शक्यता आसता. पूण हांगा जी डेड बॉडी जी मेळिल्ली आसा न्ही ती पळोवंक गेलेल्या शक्यता अशी दिसता की दर्यान जेन्ना कोण उडकी मारता तेन्ना उडकी मारल्या उपरांत जे मनशांक खंय तरी पांयांक लागता कितें लागता. आनी काल जी बॉडी जी मेळिल्ली आसा न्ही ते बॉडीचो पोलिसान रिपोर्ट दिल्लो आहा की डॉक्टरान ताका सांगला खंय तेजी बॉडी खंय अशी बुडून गेला म्हणून. पूण जेन्ना बुडून जेन्ना कोण मरता समुद्राचेर ते बी आनी दर्यान हो जमीन आसमानाचो फरक आसता. जेन्ना आमी जेन्ना उडकी मारता कोण मेल्या उपरांत कितें जाता मनीस जेन्ना मरपाक जेन्ना वयता तेन्ना जमनीक घास मारता. खंय तरी तोंडान तरी माती मेळपाक जाय आसली. आनी काल ती बॉडी जर पळयली ते चेडवाच्या पोलिसांनी सांगलें त्या प्रमाणे आनी पोलिसांनी रिपोर्ट केला त्या प्रमाणे खंयसरूच तेजी बॉडीक स्ट्रेच पडलेलो ना. एक जी अवस्था जी बॉडीची आसली ती पळोवंक गेले जाल्यार तेजे कपडे जे आसले आनी कपडे बॉडीचेर नासलेच. पूण एक मोठो प्रश्न पडटा गोंयकारांक हांव सांगूंक करता जेन्ना एक चेडूं एक 24 वरां की 22 वरां जर उदकान जर उरले आनी तेजे आंगाचेर जे कपडे जे आसले मिसिंग रिपोर्टा प्रमाणे जे आमी फोटो जे पळयल्यात तेजे आंगाचेर जीन पॅन्ट आसली. जीन पॅन्ट जेन्ना आमी स्वताहून जेन्ना काडटा पॅन्ट टायट फिटींग जी आसता न्हू आमकां काडपाक कितलो टायम लागता. आनी आमी काडटा आसतना अशें दिसलें की आयज जीन पॅन्ट ती एक तरी दर्यांचे माशे आसता बारीक बारीक एक मोतयाळी आसता बुराटी आसता बारीक बारीक नुस्तें जें आसता म्हाका दिसता बारीक बारीक बुरयाठांनी बुराटे आसता बुराटे बारीक न्हू तेंच्यांनी एक कदाचित तेजी पॅन्ट ओडून काडला आसतली. नाल्यार व्हडले माशे म्हणजे खंयचे माशे इसवण मोरयो काय व्हडले व्हडले नुस्तें आनी तेज्या पेक्षा आनी 2 पांयाचे माशे आसात. हे पोलिसांनी प्रत्येक गोंयकारांक सांगपाक जाय. आनी गोंयचे सीएमान पोलिसांक जे आयज पोलिसांचो व्हॅल्यू जो केल्लो आसा पोलीस ऑफिसर जे आसा न्ही तांकां फ्रिडम ना. आयज कलांगूट पोलीस स्टेशनाचेर जी गोश्टी घडटा तेन्ना पोलीस ताबडतोब थंयसर तुमकां खबर आहा ड्रग्स मेळटा ते पोलीस ताबडतोब ते धांवतात ते पंचनामा करतात आनी रिपोर्ट तयार करतात. आनी थोड्या दिसांनी ते ड्रग्स आसता न्ही ते ड्रग्स पोलीस कितें करता थोड्या दिसांनी ताका उजो लायता. कितलो उजो लायता खंयच्या ड्रग्साक उजो लायता तो आमकां कोणाक खबर ना. पूण गोंयच्या जनतेक हांव सांगूंक करता कालचो इन्सिडंट जो जाल्लो आसा गोंयच्या सीएमाच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे आमी आयज उलोवंक करता कारण गोंयच्या पोलिसांनी 8-10 दीस पयलीं एक स्टेटमेंट दिल्लो प्रत्येक पेरंट्सान आपल्या भुरग्याची काळजी घेवपाची. तर प्रत्येक भुरग्यांची जर आमी काळजी घेवपाक जर आमकां गॅरंटी आसा आमी भुरग्यांची काळजी घेतले. आनी जो स्टेटमेंट गोंयच्या सीएमाचो आसा त्या प्रमाणे आमकां डावट मारता की 10 दिसां पयलीं गोंयचो सीएम स्टेटमेंट असो दिता की प्रत्येक भुरग्याची काळजी घेवपाची. पण तुजी काळजी आमकां कित्याक लागून घेवपाक जाय. पोलीस तुज्या फाटल्यान फुडल्यान पोलीस आसता. तूं पोलीस प्रोटेक्शन तूं कित्याक लागून घेवन भोंवता. आमकां कळटा तुका प्रोटोकॉल आसा तुका पोलीस फाटल्यान फुडल्यान आसपूच जाय. पूण गोंयच्या लोकांची तूं आयज हमी कितें घेता. आयज 19 वर्सांचे चेडूं जे बापायन जे पद्दतीन तेजी परिस्थिती जो भुरगो बापूय जो आसा न्हू आयज तो मोटरसायकलीन भाडी मारून आमकां हो विशिश्ट घेवपाचो कारण कित्याक आयज प्रेस की बापूय जो आसा न्ही म्हापसा आदोना बस स्टँडाचेर भाडी मारता. तुमकां खबर आसतली कोविडान तेंच्यांनी आज कशे त्रास केले आसतले. त्या प्रमाणे बापूय तेजो हुंकार घेवन सांगता की पोलिसान ताका खंयच्या खंय ताका यूज केलेलो आसा. पोलिसान ताका कांयच सांगूना दादागिरी भाशा केल्या आनी जीएमसीन ताका आपूण हाडल्या ही बॉडी कांयच चुकलो नाका आमी सांगल्या खंय पोलिसान. पूण कपड्याची शहनिशा हे आमी इन्व्हेस्टिगेट करतले. आतां कपडे जर दर्यांसून नाच जाल्या दर्यांसून कपडे जर खंयसर गायब जालेले आतां पोलीस खंयसून कपडे हाडटले म्हणजे पोलिसांक खंय तरी कपडे आसा म्हणून खबर आसा. कपडे काडपी कोण तो पोलिसांक खबर आसा. पूण आमचो डिमांड आसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो की जे गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर जी आयज फेल जालेली आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांसून कित्याक लागून तेंच्यांनी हे प्रकरण दाबपाचो प्रयत्न केलो. आनी आज काल आमचो गोंयचो बीजेपीचो अध्यक्ष थंय वचून तेजी ताका वचून विचारपूस करपाकूच जाय तेतून डावट काय ना. पूण तो सांगता काय आपूण सीएमाक विचारता. म्हाका एक गोश्ट सांगूंक कशी दिसता बीजेपीचो पार्टी प्रेसिडेंट आनी गोंयचो सीएम हेतून व्हडलो कोण मनीस गोंयच्या जनतेक हेंच्यांनी सांगपाचें. गोंयचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जर व्हडलो जाल्यार तेणी गोंया चलोवपाचें आनी चीफ मिनिस्टर व्हडलो न्हू
तर त्यांनी गोंयाचे काय लक्ष घालपाचें न्हू. कित्याक लागून तेजो स्टेटमेंट जो पेपराचेर आसा, तरुण भारताचेर येयलेले आसा की आपूण ताका सांगतलो म्हणून ते अध्यक्ष बीजेपीचे सांगतलो तेन्ना तूं सीएम करतलो काय गोंयचे सीएमान जी शपथ जी घेतलेली आसा गोंयचे जनतेची रक्षण करपाक, गोंयच्या भुरग्यांक तेंचे एज्युकेशना पासून आयज जे कितें गजाली गोंयांत घडलेले आसा, एका 144 कलम लागना गोंयचे सीएमाक. म्हणजे गोंयचो सीएमाक 144 कलमाचो आयज लागना. कित्याक लागून तेजे आमी पळयतात, तेजे प्रोग्राम आमी पळयतात, 4 मनशांचे वयर तेजे 1000 मनीस आसता, आमी पळयलेले आसा. गोंयचो सीएम हो कायद्याची व्यवस्था कायदो जो तयार करता ताका कायदो लागना. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता, एक जर मनीस खंयसर शब्दांसून चुकलो जाल्यार बीजेपीचे मनीस रोखडेच तेंचेर आज चडटात आनी खंयच्या नाका जाल्यार उलयतात. पूण गोंयचो सीएम स्वताहून चुकलेलो आसा. गोंयचे सीएमान कायद्याची फकाणां केल्ली आसा. पूण आयज 19 वर्सांची भुरगीं इश्कोलान वचपाची भुरगीं, कॉलेजांत जी भुरगीं वतली, तेंची हे बीजेपी सरकाराचेर कितें गॅरंटी आसा का प्रत्येक गोंयच्या जनतेक बीजेपीच्या जे आयची बायलां महिला मंडळाची फाटल्या दिसांनी म्हणटाली गोंयचे आमचे बीजेपी सरकार बरें म्हणून, आमी समाजाले रामराज्य हाडटले म्हणून. बीजेपीच्या सरकारान महिला जे आज खंयसर आसा, एक चेडवाचेर 19 वर्सांच्या चेडवाचेर आयज जर अशी परिस्थिती येयलेली आसा. फाटल्या दिसांनी बाणावली बलात्कार चमत्कार जाल्ले. बीजेपीच्या सरकारान बलात्कार करप म्हणजे चमत्कार जाल्लेले आसा अशें तरी स्पष्टपणे दिसता. कारण बीजेपीच्या सरकारा कडेन आयज गोंयचो सीएम जो बसलो आसा आनी खुर्चेचेर, म्हाका तरी दिसना गोंयचे सीएम हो आयज आश्वासनां दितात. आमकां अशें सांगूशें दिसता, मेल्ले मड्याचेर टाळू खाणारे हे बीजेपीचे सरकार. थँक्यू सो मच.